सोमारा सांजे वेळा ब्रिटोवाडो पर्रा वाठारात एका कथीत मोगाचें प्रकरण उक्ताडार आयलें। कांय कारणाक लागून दोग तरणाट्यांनी एकमेकांचेर सुरयेन हल्लो केलो। ह्या घडणुकेंत दोगूय तरणाटे गंभीर जखमी जाल्यात। एका जखमीचेर म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा जाल्यार दुसऱ्याक जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केला। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात पुराय बातमी। काल सोमारा सांज वेळाचेर ब्रिटोवाडो पर्रा हांगासर एक असोल्ट जालेल्याची बातमी आमकां मेळटा। हो इन्सिडंट असो जावन आसलो, रेंटेड प्रॉपर्टीन रावपी दोन मनशां मदीं ही झगडी जाता। ही झगडी प्रेम प्रकरणा वयल्यान खंय तरी जालेल्याची आमकां दिश्टी येता। सद्दामुल्ला आनी दीपक सरकार अशे दोग जाण ह्या मनशांची ह्या इन्सिडंटान इन्वॉल्ड आशिल्ल्या दोन्ही मनशांची नांवां जावन आसा। प्रेम प्रकरणा वयल्यान तांच्या मदीं झगडी जाता। झगडेचें रुपांतर इतलें इंटेन्स जाता की ते दोगूय जाण एकामेकांचेर चाकू हल्ला करतात। दोगांकूय तात्काळ म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक येता आनी भितरलो एकटो मनीस जो आनी सिरियसली मेजरली इंजर्ड आशिल्लो ताका बांबोळच्या जीएमसीन शिफ्ट करपाक येता। ह्याचेर जो तपास आसा, फुडलो तपास आसा तो म्हापसा पुलीस जो आसा तो करीत आसा आनी फुडली इन्फॉर्मेशन जी आसा ती आमी तुमकां दीत रावतली।